हॅलो. तर गाईज आम्ही आता जेवली बी आणि रेस्ट घेतले आणि आता करता आम्ही फोव. सो आम्ही दिवपा खातीर आमगे कोण कोण येतली ते हेजे फोव शेव सॉरी पफ रायसाचो शेव. सो तुम्ही बी पळयात. पळय इंग्रेडियंट दाखयता तुमी कितें कितें घेतला ते. फर्स्ट ऑफ ऑल पफ रायस, पीनट्स आणि मिरची आणि पावडर शुगर आणि हळदी इतकेच. भिकणां पळय घातली जाले उपरांत काडपाची जाय जाल्यार मागीर आनी घालता. आनी जाय पडटली गे भिकणां पळय कलर शेवतो खंय गो भिकणां पळय इतली घातल्या आनी हे वाटयांनी तुमी चमचे हे न्हू एक्चुअली येल्लो येल्लो दिसता बट म्हाका खबर ना हांगासर कॅमेरान तशें कित्याक दिसता. आतां फक्त हितून घालपाचें साकर राव आनी हे सगळें मागीर शेव रेडी जातलो. सो आमचो शेव जो आसा रेडी जालो. आतां परत भायलें डेकोरेशन सद्या खातीर फ्लेम ऑफ आनी मागीर पळयता हें. तर गाय शेव बी करून येयली. हय आनी आतां आमी करता तुळशीचें हें आनी इतलें बरें आमी निवळ केल्लें जाणा आंगण बट पळय पायप चुकोन चालू उरलें आनी आंगण सगळें भिजलें. आतां पळया तुमी बी आमी करता तें डेकोरेशन. फुडल्यानूच सुजया नाल्यार फाटल्यान ती बेची 4 फुलां लावया. बरें दिसता हें पळय अशें लायलां एक एक. आनी मेस सगळें मम्मी करता. हांगासर एक जाय आसता हळदीचें थांब ते बी रेडी आसा. हें कितें गे 5 फुलांचो हार मिन्स एक गजरो कसो करप आसा तो बी रेडी आसा. आनी मम्मी हें पळय करता. हें कितें करता गे तूं वस्त्र हें पळय. आनी कितें करप आसा तर आनी एक करप आसलो. सो आमी कांयच रेडी जावना मागीर दाखयतली तुमकां अर्दें अर्दें करून. थंय दिवल्यो बी रेडी करून दवरल्या. पळय उसाक चिंच लायली आनी हें पळय हें वस्त्र. आतां आनी एक कसलें करूं जाय. आतां आमी बसतली रांगोळी घालपाक आनी आमी डायरेक्ट अशी घालता कित्याक आमकां तो हातीन घालपाक मागीर तेजेर हें करूं तशें करुया. पयर केल्लें तशेंच लायट घाला. हेजे वयर पिंक घाल. आतां घालूं हेजे वयर घाल ते आतां आमी घालता रांगोळी. इफ सपोज पावस येयलो जाल्यार आमची रांगोळी वेस्ट जातली तरी पूण रिस्क घेवन आमी रांगोळी पळय काडपाक बसल्या. अशें बेगीनूच करपा जाय तुळशी लग्न सुद्दां. सो फायनली आमी अशे तरेन घातल्या. आनी बाबडे हांव लायट घालपाक गेल्लें बट ती सिरियलूच गेली. खबर ना कशें कितें तरी व्हडलें दिसता. आतां एक डिजायन हांगासर घालपाचो एक चिंतला पळोवया कशें कितें जाता तें. सो हात पळयात कशें जालां तें. इतकें सुद्दां करता म्हळ्यार कितें जालें आनी पावस जर येयलो जाल्यार गेलेंच म्हणपाचें. आनी नाका रांगोळी मम्मी म्हणटा आनी नाका. सो हें सगळें हांव पॅक करता आनी दवरता. कांय नाका आनी केलें तितलेंच पुरो बरें जालें. हय आमी दोगांय न्हेसता कापड. सो तेजे म्हाजे जाले बट आवयता म्हाका देवा दिवाला हे अशें कर मागीर आनी तो कासाटो बिसाटो बेश्टेच सोडलें अशें कर राव पळय बांदपा जाय.
मागीर सारके रेडी जावन दाखयता बट कितें रात जातली ना सारके फोटो येवपाक दिसता ती फुगड्या हांव तिंका आसा कोणी सांगले ना चल मॅस मॅस इग्नोर हांव वयता साडे ह्यो भायर ते हे करता दाखय तुमकां या वाव हे पळय अशें आमचें रेडी आसा रांगोळी बी इतली घातला आनी हांव हांगासर कापड खंय कितें तें आवाळ लायता वेट फॉर मिनीट हांगा यो हेच लाय तूंच लाय म्हाज्या एका हातीन जायन तें हे पळय सिरियली आशिल्ल्यो त्यो बंद जाल्यो सो आतां सिरियली ना कॅन्डल्स लावन दवरले आमी वाटेर बी दिसना आसत तुमकां आमी सगळी हें जाता 2-3 बल्ब घातले आमी तरी पूण तो काळोखूच पडटा पळय सकयल जाले म्हाजें कापड म्हाका दिसता सारकें जावना सो तुमी आमकां आयज पळयात कळ्ळें न्हू आमकां पळयात तुमी आयज हारा फाटल्यान वचोन दाखयता मागीर तेका हय कांयच अशें घालून पिनी लावना आमी बिश्टीच न्हेसले न्हेसपा म्हणून राव हां पळयात बरें दिसता लायक ते आमी फुगडेक न्हेसलेली हेच सेम हय बट ब्लावज हे फुगड्यांचे न्हू हय वेट काय पळोवया हांवें केस वयर बांदले राव ओके दिसता खबर ना दिसता काय ना ते फोटो 2 काडटा आमी मागीर जाले जातले तेन्ना मागीर जाले कारण आमी तुमचें लग्न तुमकां दाखयतलें मागीर सो स्टे ट्यून हेजी आसा हे आमच्या हातेगीर आहा कापगीर मागीर तुमकां लक्ष्मीचें व्हडलें तुमकां हांव फक्त आमच्या दाखयतलें हांगासरले छोटी छोटी क्लिप हांगासर आहा मातशी लायट बरी पडटा कांयच आवाज येना आसलो कितें उलयता आते म्हण आमी आमगेर करतली रे म्हाका हातलो हांवें ते हय तूं फोडून दी बाजे एक नाल्ला म्हणून उडबटा घालून दी आडगीत आमी उडदा मातशें एकूच उरला एकूच हे उरले बाकी सगळे सारके आसू आता जाल ते दी तिंचेकडे आसा ते निरुद्राकडे अबोय माराणकारांक खंय तरी हांव ए दी गो इल्ली दी गो तेका ना ना दी ए तेका उड गो उड दे अरे आवड बटा मारे तीन कडे जाते आणि हिंगा कुडा तीन दाल तुळशी दोन सावचे ना काय ना आय ते उस तुळशी नको तुमका बी जावपा ना म्हणून हांवें भरत व्हरता म्हणलें ही बरी सकयल आहाय तीन दवरता सापडी ना हय जालें
अरे मामीचे दिले कुठे आहे कुठे आहे मँगो लिची दी मला लिची पिची आहे ऑरेंज घेतलं बाबा लिची घे लिची चल या बाबू घेतले अरे चल या तुम्ही आता मग घरी आम्ही 1 2 3 4 आमचे बरे भुशीण गेले आमचे बरे भशेन मस्त मज्जा येयली तुळशी लग्नाक बरे भशेन पार पडले आणि रेव आमचे बरे भशेन पूजा केली आता.